नमस्कार आणि येवकार गोमंतक टीव्हीच्या ह्या सदरान स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि आमच्या फुड्यांत आसात आणि एक स्वयंपूर्ण युवा बाब मांगिरीस सालेलकार. थँक्यू सर. आज मांगिरीस बाब सालेलकाराक कोण वळखना? एक टेक्नॉलॉजिस्ट सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून ताची ओळख आज ना. ती ओळख 2009, 2010, 2011 सालांत आशिल्ली. उमंग सॉफ्टवेअर्स ह्या नांवान ते आस्थापन चलयता. ताची ओळख 2009 सालांत ताणें आमकां करून दिली. 2011-12 पर्यंत उमंग सॉफ्टवेअर संबंद भारतभर न्हय तर जगभर पसरलें. उमंग म्हणजे उमा आणि मांगिरीस सालेलकार ह्या दाम्पत्यान ह्या दोनूय जोडयेन सुरू केल्लें हें आस्थापन. पण आज मांगिरीश बाबाक लोक वळखतात ते एक पॉलिसी मेकर म्हणून, पॉलिसी एनेबलर म्हणून, एक कोलॅबोरेटर म्हणून, एक मॅग्नट म्हणून जे लोकांक जोडटात, इन्स्टिट्यूशनांक जोडटात, पॉलिसी मेकिंगाक सरकाराक मदत करता, इंडस्ट्री फ्रेटर्निटीक मदत करता आणि ह्या स्वयंपूर्ण युवान चोखंदळ रोजगार घेवपाची म्हणजे जॉब करपाचो मार्ग पयस दवरून आपलें विश्व तयार केलें. आपल्या कर्तृत्वाच्या जोराचेर विश्व तयार केलें, लोकांक कामां दिलीं, आपूण कामां मेळयलीं. आज आपलो संपर्क, आपलो वेवसाय आणि आपलो सगळो उद्योग सांबाळून सेवा करतात ह्या गोंयची. गोंयांत आंत्रप्रनरियल इकोसिस्टम जावचो, स्टार्टअप इकोसिस्टम जावचो, टॅक्नॉलॉजिकल इकोसिस्टम जावचो म्हणून ते गोवा टॅक्नॉलॉजी असोसिएशनाचे परत एकदा अध्यक्ष जाल्यात. गोवाचे IT डिपार्टमेंट किंवा स्टार्टअप पॉलिसी, आंत्रप्रनरियल पॉलिसी, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी हाचेर ते सरकाराक आज मार्गदर्शन करतात आणि कित्येक युवाचे आज प्रेरणास्थान जाल्ले आमचो स्वयंपूर्ण युवा मांगिरीश बाब. मांगिरीश बाब, येवकार गोमंतक टीव्हीच्या ह्या सदरात स्वयंपूर्ण युवा हो तुमचो आवडतो विषय. थँक्यू. आज मुख्यमंत्री आमचे बाब श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणात किंवा बाब प्रायम मिनिस्टर आमचे किंवा संबंध जगभर स्वयंपूर्ण युवा जावचो म्हणून प्रयत्न ते करतात. तुम्ही गोंयांत प्रयत्न करतात. तुमच्या प्रयत्ना बद्दल आमकां सांगात. सर, पयलीं म्हणल्यार थँक्यू व्हेरी मच. तुमी म्हाका आपयलें हांगा आनी इतले मानान म्हजो एक इंट्रोडक्शन दिलो. आय एम शुअर गोंयान लोक डेफिनेटली वळखतात म्हाका आनी तुमच्या ह्या आयच्या गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आनी लोक म्हाका वळखुपाक लागतले फॉर शुअर. आय थिंक सो युवा जेन्ना आमी हो शब्द आयकतात, युवा इज मोर अबाउट फ्रेश आयडियाज, इट इज एनर्जी आनी एक म्हणल्यार एक कापास्ताद करपाचो टायम. ह्या टायमार समज तुवें तो व्यवस्थीत सिस्टमॅटीक स्ट्रॅटेजीक समज तुवें तुजो एक डिसिजन घेवन तूं समज एक एंटरप्रिन्युअरल जर्नीचेर तुमी सुरवात करता तेन्ना आय थिंक सो दॅट इज द बेस्ट टायम यू कॅन एवर हॅव, बिकॉज यू हॅव एवरीथींग ऑन युअर सायड. यू हॅव द लिबर्टी टू डू मिस्टेक्स. बरोबर. यू हॅव द द टायम ऑन युअर सायड, बिकॉज इवन इफ यू फेल परत एकदा सुरवात. एब्सोल्युटली. आणि मेन म्हणल्यार तुका एक ती गरम जे रगत म्हणटात पळय ते एक सदांच आसता. सो त्या खातीर आय थिंक सो ही जी 2-3 गोश्टी ज्यो लागता एक स्टार्ट करपाक, दॅट इज द बेस्ट टायम. एंड आय थिंक सो द गव्हर्मेंट जावं नाल्यार एक जो आमचो इकोसिस्टम तयार जावपाक लागला गोंयांत टू सपोर्ट बिजनसीस टू कम अप टू आपले स्वताचे कितें तरी स्टार्ट करपा खातीर और आपले एक आयडेंटिटी तयार करपा खातीर हे प्रयत्न चालू जाल्यात. एंड आय थिंक सो दिस इज हॅपनिंग एट अ व्हेरी गुड पेस. आमकां तुमच्या बद्दल सांगात. म्हणजे तुमी शिकताले आणि तुमच्या घराचें वातावरण कशें आशिल्लें? वडील कितें करताले? घरान कोण धंदो करताले आणि तुमी धंद्यान येवचे अशें तुमकां कित्याक दिसलें? सो आय थिंक एक आसा की म्हज्या घराण्यांत मोस्टली सगळे जाणां बिजनसानूच आसा. शाबास. सो बट हावेवर आय कॉल माय सेल्फ एज अ एक्सिडेंटल एंटरप्रुनर. हावेवर बिकॉज म्हजे तकलेन अशें नाशिल्लेंच की हांव स्टार्ट करतलो म्हणून, कित्याक की पोस्ट म्हजें एज्युकेशन इंजिनियरींग जालें म्हजें पाद्री कोस्तांव कॉलेजीन 2005. ताजे नंतर हांव पुण्याक गेलो म्हजे फुडले शिक्षण घेवपाक आनी करपाक कोर्सीस करपाक. सो त्या हातून
तेन्ना आय ऑल्सो हॅड उमा विथ मी, माय वायफ, नाव माय वायफ, बट अर्लियर शी वॉज माय युअर सपोर्ट, युअर फ्रेंड. सो त्या टायमार आमी बरोबर आमी आशिल्ली, आमी पण चिंतून आशिल्ले की बाबा अशें कितें तरी जातलें ऑर अशें कितें तरी निर्माण जातलें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान. पूण एक असो परिस्थिती आयली, आमचे 2008 लग्न जालें आनी एक अशी परिस्थिती आयली जंय वायल वी वर वर्किंग, शी वॉज वर्किंग फॉर IBM, आय वॉज वर्किंग फॉर अनदर कंपनी इन बँगलोर, अँड सडनली वी एक मळब कोसळ्ळें आनी एक इशू जालो असो म्हणटात की my mom was not keeping well and she was diagnosed with cancer, due to which I had the only option of quitting my job and come back to Goa and being with her during her treatments or whatever it is. So त्या खातीर म्हाका म्हजो वेल अर्निंग जॉब सोडून येवचो पडलो and be there with her. आज कशें दिसता 2009 तुम्ही ते सोडून आयले, उमाबाय, आणि तुम्ही आज तुमची घरकान उमंग सॉफ्टवेअर्स केले. आज तुम्ही सामके सक्सेसफुल आहात देश विदेशांत. See, the grass is always greener on the other side. We always feel that, अरे एंटरप्रिनर जावप म्हणल्यार सगळे जाण इजी आसा, तुका जाय तशें डिसिजनां घेवपाक मेळटा, जाय तशें हें करपाक मेळटा, पूण इट इज नॉट दॅट वे. आय स्टार्टेड ऑफ इन 2009. आज पर्यंत 17 वर्सां जाली. आय स्टील वर्क एट द सेम पेस, waking up at the same time, going to office at 9:30, taking my lunch break at 1:30, 2:30 I have my going back to office, and then again 2:30 to 6:30 is my work timing. उरिल्ले कितें मिटींग आसता, चालू आसता, ते करून येवप. सो आय स्टील वर्क एज एन एम्प्लॉई इन माय कंपनी. म्हणजे तुम्ही आता इतली वर्सां जाली तरी तुमकां स्वता CEO जाले ना. पळय, CEO इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय डोंट टेक इट एज अ big promotion or a big पदवी अशी म्हणना. इट इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुज्या अंडर इतले लोक असतात, तांकां मार्गदर्शन करप, तांकां एक स्ट्रॅटेजीक डिसिजन घेवपाक हेल्प करप, तांकां एक तरेचो एक अनुभव दिवप की बाबा तुजो एक्सपिरियन्स कशें आशिल्ले, हॅव यू बीन इन टू दीस सिच्युएशन, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू चॅलेंज. ऑफिसान गेलो, आज कितें तरी नवें कितें तरी आयलें, चालू आसता. तुका ते अनुभव नासता ताजो, एकदां आसता, पूण त्या हातून सुद्दां तुवें तो कसो डिसिजन घेवप ही तुजे गट फिलिंगाचेर जो पळय तूं यू टेक अ कॉल ऑन हाव टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लम, दीस इज युअर. सुंदर. दर्शकांनो, आज तुम्ही एक पळयता सामको धडाडीचो युवक 2009 सालांत, म्हणजे आपलें शिक्षण सोंपल्या नंतर एक 3-4 वर्सां भितर नोकरी करत आसतना ताका मुंबय पुणे सोडून गोवा भायलेक गोंया येवचें पडलें, आणि कितें तरी करचें म्हणून नवें कितें तरी आपूण उबारतलो म्हणून ताणें उमंग सॉफ्टवेअर्स, उमा आनी मांगिरीश हें आस्थापन सुरू केलें. आज तुम्ही आमकां तुमच्या आस्थापनाचें नांव जेन्ना जगभर जाता, तुमी वेगवेगळे अवॉर्ड्स घेतात, आणि दर म्हयन्याक आमी तुमचे फोटे पळयतात, जर तुमचे रिल्स पळयतात, तुमच्या बद्दल आयिल्ल्यो तुमच्यो इंटरव्यूज पळयतात, आणि बरें धादोस जाता की गोंयांत लोक आजुनूय म्हणटात की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटाक इकोसिस्टम ना. लोक म्हणटात की गोंय बेंगलोर न्ही, हैदराबाद न्ही, आणि 100 कारणां दितात. अशा वेळाचेर गोंयांत मडगांवां रजिस्टर्ड जाल्ली कंपनी आज देशभर आस्थापनांक सेवा दिता. त्या कंपनीचो ग्रोथ कसो, कितले तुमचे क्लायंट्स आसात, खंय देशभर तुमी वावरतात आणि कशा पद्धतीचे काम करतात, कितले लोक तुमच्या बरोबर काम करतात, आमकां सांगात. सो 2009 जेन्ना आमी स्टार्ट केले, आय स्टार्टेड अलोन. उमान आनी थोडे 2-3 म्हयन्यांनी आपल्यालो जॉब सोडून, कित्याक ते जॉइन जाले, कॉन्फिडन्स येवपाक जाय की चलतलो. सो तो आमी केलो. वी हॅव टेकन स्ट्रॅटेजीक डिसिजन्स एट एवरी स्टेप. सो ताजे नंतर उमा आयले, वी स्टार्टेड टुगेदर. एक करून बिझनस वाडलो. तेन्ना आमी स्टार्टिंगाक येवजिल्ले की बाबा लेट अस फोकस ऑन ओनली फॉरेन क्लायंट्स अशें म्हणून आमी चिंतून आमी. तुम्ही म्हणिल्लें बी न्हय की आय वॉन्ट टू डू वॉट इज ए सॉफ्टवेअर एक्सपोर्ट्स त्या वेळाचेर. सो फॉर मी इट वॉज इम्पॉर्टंट की बाबा सी इट इज नॉट दॅट आय डोंट वॉन्ट टू वर्क विथ इंडियन क्लायंट्स ऑर नथींग लायक दॅट. बट कशें आसा, एक समज तुका एक वाड आसा, एक समज तुजी कंपनी एक लेवलाचेर व्हरपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू से की बाबा तूं आसा थंयच्यान. से मडगांव लोक म्हणटात की बाबा इट्स अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा हे ते, पूण त्या टायमार 2009 सुद्दां मडगांव स्टार्ट करप आनी यू टेकिंग इट इंटरनॅशनल टुडे इन द स्पॅन ऑफ 17 years. God is great. I have everybody's blessings with me, everybody's wishes with me. We are working across almost 28 countries. 28 देशा भितर. आणि आमी अशे भशेन केला की
एट एनी पॉयंट ऑफ टायम आमचे कडेन क्लायंट आसा जे आमी ऑलमोस्ट 6 टायम झोनान आमी काम करतात. वा वा वा. कळ्ळें न्ही. ह्या 6 टायम झोनान जेन्ना काम करता वी हॅव टू, आनी कोण काम करता, वी आर वर्किंग विथ द सेम पीपल हू आर ग्रॅज्युएटिंग फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी. पळयात, वी आर वर्किंग विथ द सेम पीपल हू आर वर्किंग ग्रॅज्युएटिंग फ्रॉम गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीस, सेम कॉलेजीस. हे आमी आमचे 100% गोंयचे लोक, 100% गोंयची कंपनी, 100% गोवा ओन्ड पीपल, मडगांवां रजिस्टर्ड जाल्ली कंपनी, 28 देशां भितर कार्यरत करपी कंपनी. आनी जेन्ना लोक आमच्या भुरग्यांक म्हणटात की गोंयचे भुरगे काम करपाक तयार नात, गोंयचे भुरगे अमूक अमूक, अमूक कॉलेजाचे अमूक युनिव्हर्सिटीचे भुरगे सामके अमूक अमूक, अशें जेन्ना नांवां दवरतात, किंवा गोंयान इकोसिस्टम ना, आयटीक काय फ्युचर ना, तुमी करून दाखयलें. एब्सोल्युटली. सी इट इज लायक एक म्हणल्यार गव्हर्मेंट, लोक म्हणटा अरे गव्हर्मेंटाच्या एक्सपेक्टेशनाचेर आतां से 2009 आमी स्टार्ट केले, 2013-14 प्रायम मिनिस्टर मोदी आयिल्ल्याक आमचो तो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप हो जो पळय शब्द तो आतां मातसो फॅशन जाला. प्रत्येक मनशाक आतां स्टार्टअप करपाक जाय हें आसा. म्हाका यादूच जाना हांवें केन्ना म्हाका स्टार्टअप म्हणिल्ला शब्दूच नाशिल्लो. सो आय हॅव नेवर बीन अ स्टार्टअप एंड आय स्टार्टेड ऑल्सो. तुम्ही स्टार्टअप जगले नाही, तुम्ही स्टार्टअपची फक्त ऍडव्हर्टाइजमेंट केली. सो आमी जगले, आमी रावले, वी वर अ स्टार्टअप बट वी डीड नॉट नो वी आर अ स्टार्टअप. बरोबर. कळ्ळें न्ही. पूण एक हातून एक उमेदीन जो आमी धंदो केलो, एक इकोसिस्टम आपूण वाडटा जो तयार करपाचो हो आशिल्लो, तो म्हाका कळून आयलो. कित्याक की केन्नाय इश्यू जाताले, म्हाका दिसतालें अरे बाबा म्हाकाच हो प्रॉब्लम जाता काय, कित्याक प्रत्येक धंद्यान हो इश्यूज म्हणटा ते जाताच. प्रत्येक हातून एक राटावळ्यो येता, आनी कितें प्रॉब्लम जाता, कोण पेमेंट करना, क्लायंट कितें आनी कितें जाता, हे सॉल्व कशें करप, हो जेन्ना विशय येतालो, आय डीड नॉट हॅव एनीबडी टू गो गायड, मेंटर, कोण म्हणून नको, नथींग आशिल्लें. पूण त्या टायमार मागीर जेन्ना हांवें एक करून लोकांक एकठांय करपाक लागलो, एक जाग्यार हाडले लोकांक, बाबा चल यात आमी कितें तरी बरोबर रावया, लेट अस क्रिएट अ ग्रूप अशें म्हणून जाल्यार जेन्ना 2012, 2013, 2014 वेगळे लोकांक एकठांय केले, आनी 2017 वी फॉर्म समथींग कॉल्ड एज द गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन. सो आनी सगळ्यांनी म्हणलें अरे बाबा एक तूं हेतू घेवन तूं फुडें चल्ला न्ही, तूच हाजो प्रेसिडेंट जा, तूच ही लिडरशीप कर. सो आय सेड ओके फायन, जेन्ना सगळ्यांनी म्हाका कौल दिला की आमी फुडें सरचो आनी हें करया, आय फॉर्मड दीट. आनी हें करून तुका खरें सांगता, वी वर सो फॉर्च्युनेट. आनी आमचे एक कापास्तादीन आमी जेन्ना बरोबर आयले, सगळ्यो IT कंपनी, सगळ्यो स्टार्टअप्स बरोबर आयल्यो त्या टायमार 2017, जे आमचो गोंयचो स्टार्टअप आनी IT पॉलिसी म्हणटा ती 2 ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स म्हणल्यार 20 वर्सां ती अडकून आशिल्ली, ती 8 ते 10 म्हयन्या भितर जाग्याक लायली. दर्शकांक तुमकां सांगपाक खूब उमेद जाता. पळयात 2009 सालान हो धंदो सुरू करता, आनी त्या वेळाचेर जेन्ना IT म्हणटा ते गोंयान इकोसिस्टमूच ना, भुरगे येना, आनी तेन्ना 1-2 इंजिनियरींग कॉलेजां फक्त आशिल्लीं, आनी हे सगळे भुरगे पुण्या, मुंबय, हैदराबाद, बेंगलोर वताले. त्या वेळाचेर क्या धाडसान तुमी केलें. पण आपणाक जावपी त्रास हेर लोकांक जावचे न्हय म्हणून आपल्या बरोबर आशिल्ल्या IT हेर कंपनींक बरोबर ताणें घेतले, आनी गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन, जाका GTA म्हणून आसबंद देशभर जी फामाद आसा, ती असोसिएशन स्टार्टअप केली. आनी म्हाका ताचें अप्रूप कितें दिसता तुमकां दर्शकांनो तुमकां सांगता, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स जवळ जवळ 100 वर्सांचें इन्स्टिट्यूशन आमच्या गोंयांत आसा, आनी आमकां ताचो अभिमान आसा की गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स सारकी औद्योगीक संस्था आमच्या गोंयांत आसा. CII गोवा आसा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, आनी ह्या दोनूय दिग्गज संस्थांच्यो IT कमिटी हांगा कार्यरत आसा. पण हे लोक ठरयतात की ना, IT जे आमी सगळे स्टार्टअप्स आसात, नवे जे लोक आसात, तांकां बरोबर घेवन आमी गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन म्हणून सुरू करुया. त्या टेक्नॉलॉजी असोसिएशन करवी आमी लोकांक मदत करुया. आनी आज जर तुमी GTAचो आवाको जर पळयलो, परत एकदा तांकां अध्यक्ष जावपाची संदी आतां GTAक परती मेळ्ळ्या. पण आज CII बरोबर, CII बरोबर, किंवा तांच्या इतलोच मान तुमचे GTAक तुमी मेळोवन दिला. GTA कडेन आज गव्हर्मेंट सामके अपेक्षेन पळयता. तुम्ही GTA पॉलिसी म्हणून मदत करता, पॉलिसी मेकिंगाक मदत करता, आणि आज तुम्ही GTAच्या माध्यमांतल्यान कॉलेजाच्या भुरग्यांक IT आणि गैर IT सगळ्यांक जॉब दिवपा खातीर तुम्ही व्हडल्या प्रमाणात प्रयत्न करता. खरीच तुमची तोखणाय करपाक जाय, तुमचीच न्हय तर तुमच्या GTAच्या सगळ्या टिमाची. एब्सोल्युटली. पळयात असोच एक बरो धडाडीचो व्यक्तिमत्व आमच्या बरोबर आसात, मांगिरीश बाब सालेलकर, जी सांगतात आमकां
आपूण स्वयंपूर्ण जावपाची काणी. आणि हे काणयो आमी ह्याच खातीर म्हणटात, हांची नांवां आमी ह्याच खातीर गाजयतात, कारण तरणाट्यान तुमच्या कडल्यान गूण थोडे घेवचे, बरे गजाली घेवचे, तुमचो आशिर्वाद तांकांय बी लाभचो. कितें करूंक जाय तरणाट्यांनी IT सॅक्टरान येवपाक? सर एक हे म्हणल्यार हांव न्ही लास्ट ऑलमोस्ट 8 वर्सां जालीं आय गो टू ऑल द कॉलेजीस. हांव एक कॉलेजीन वता. हांव ऑलमोस्ट मिस्टर सगळ्या कॉलेजींनी पावला अजून मेरेन गोंयच्या. त्या सगळ्या कॉलेजींनी वता, हांव भुरग्यां कडेन उलयता आनी हे ते. हांव म्हजी काणी सांगता. हांव म्हजी एक मोटिवेशनल म्हणून न्ही, आय एम नॉट इलॉन मस्क ऑर आय एम नॉट बीग हे, बट जे पळय बारीक हातून सुद्दां एक कितें स्टार्ट करपाची एक कापास्ताद आसा ती सांगता. त्या हातूंतल्यान हांवें तांकां एकूच गोश्ट सांगता, इज अबाउट फोकस, शाबास, इज अबाउट डेडिकेशन आनी इट इज अबाउट डिटर्मिनेशन. ह्यो आतां कितें आसा, मनीस पडटलो, मनीस पडटाच. आतां कशें आसा, तुका सिंपल सांगता, IT स्टार्ट करप गोंयान नॉट अ जोक. हय, वेन आय स्टार्टेड ऑफ इन 2009, म्हजे बरोबर प्लस ऑर मायनस त्या टायमार ऑलमोस्ट एक अरावंड 10 कंपनींनी स्टार्ट केले. आज फक्त 2 कंपनी उरल्या सर्वायव जाल्यो. हे आमचे सक्सेस रेट आसा, कळ्ळें न्ही. हो गोंयचोच न्ही, भारताचोच सक्सेस रेट. बरोबर. नवी टेक्नॉलॉजीन कंपनीन जेन्ना तुमी काम करता, कॉम्पिटिशन टफ आसता आनी नवे येवपी कंपनी मातशे चड एजायल असतात. सो आतां कशें आसा, प्रत्येक आतां हातून तूं पिरंगण म्हणून तूं एक हे करपाक शकना. तूं प्रत्येक इशुआन सुद्दां तुवें तुजो एक ऑपॉर्च्युनिटी सोदून काडपाची एक हे आसता. आज लोक म्हणटात, अरे व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीज लायक सेम TCS नाल्यार इन्फोसीस आनी नाल्यार एमेझॉन हे लोकांक भायर मारतात, हे करतात, ते करतात. आतां कितें, आतां 4 लोक येवन म्हाका विचारता, अरे आमच्यो आतां बंद पडटल्यो काय कंपनी. हो विचार मूर्खपणाचो. बरोबर. आय वूड से यू लुक एट दिस पॉइंट एज अ opportunity. I say, why are they firing people? Barabar. They are firing people because they are Not losing productive. jobs. Correct. And they are losing their projects from bigger organizations. Barabar. If they cannot afford it, where will they go? They will come to smaller companies like us. शाबास, शाबास. होय, शाबास. आणि खऱ्या अर्थान जाता हे असे जाता म्हणून आम्ही आसात न्ही. शाबास. how would I survive sitting in मडगांव? पण म्हाका एक प्रश्न पडटा, तुम्ही एक कॉम्पिटिशन, जर तुमकां एक प्रॉडक्ट जर तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलो, तुमच्या बरोबर मायक्रोसॉफ्टूय कम्पीट करता, गुगलूय थंय कम्पीट करता, ऑरेकलूय कम्पीट करता, मागीर तो प्रोजेक्ट तुमकांच कसो मेळटा? सी कशें आसा सर, इट इज अबाउट your confidence of delivering it within that time. So आता वेगळे वेगळे टेंडर्स असतात आणि कसले असतात, त्या हातून सुद्धा आम्ही पळोवपाक जाय की बाबा यू शूड से दॅट यू हॅव दॅट कॉन्फिडन्स ऑन द giving that at this cost. Achha. Okay, you should also say, by default we have to understand in the cost in India is much lesser than the bigger players. आणि ह्या हातून सुद्धा हांव तुका सिंपल सांगता सर, डिस्पायट ऑफ वी सेइंग की आमकां चड व्हडले व्हडले उलोवपाक शकना, बिकॉज वी आर डुईंग अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स. वी आर वर्किंग विथ युनायटेड नेशन्साचे आमी ऑफिशियल वेंडर्स. वी आर वर्किंग विथ UK. वी हॅव वर्कड विथ UK's इलेक्शन सिस्टम ड्युरिंग ब्रेक्झिट टायम. पळयात. वी हॅव वर्कड विथ ऑस्ट्रियाज न्युक्लियर प्लांट सिटींग इन मडगांव. ओके, अशे जेन्ना व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स आमी काम करता, वी हॅव वर्कड विथ लिस्टेड कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया, UK, US, ह्या सगळ्या हातून जेन्ना आमी काम करतात, मडगांव बसून हेच गोंयचे लोक ह्याच हातून सिस्टमान हे जेन्ना आमी पळयतात, यू हॅव टू अंडरस्टँड इट, वी आर डुईंग समथींग रायट. बरोबर. सो आनी तुमी म्हणटा तशें, अरे तुका पेपरार पळयता, तुजे अवॉर्ड्स पळयता, हे दिस इज समथींग वीच गिव्स यू अ पॅट ऑन युअर बॅक सेइंग बाबा यू आर डुईंग समथींग रायट. सारकें चलता, तुजें कितें करता, यू आर डुईंग रायट. दिस इज समथींग वीच इज गुड, बट हावेवर आय थिंक वी आर स्टील हंग्री फॉर ग्रोथ. I am still having the same energy like I just started my business today. आणि ह्याच उमेदीन आणि ह्याच हातून हांव सगळ्या टिमीक सुद्दां सदांच बरोबर दवरता, सदांच एक फ्रेंडली एनवायरमेंट दवरता, एक तरेचो एक उमेदीन. तुमी खंय आमच्या युट्यूबार पळयात नाल्यार आमच्या खंयच्याय सोशल मिडियाचेर पळयात, उमंगाचो एक वर्क कल्चर आसा तो वेगळोच आसा. बरोबर. वी हॅव मेड शुअर दॅट पीपल आर नॉट स्ट्रेस्ड, पीपल आर डुईंग एंड दे आर बेस्ट, बिकॉज जोपर्यंत तूं तांकां लिबर्टी दिना, जोपर्यंत तूं तांकां प्रोडक्टीव स्पेस दिना, तोपर्यंत एक मनीस आपल्यालें काम एक आपल्याल्या उमेदीन आनी आपल्यालें प्रोडक्टीव हातून करपाक शकना. कळ्ळें न्ही. हो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज इफ यू हॅव अ टॉक्स, बिकॉज सी आय हॅव बीन एन एम्प्लॉई बिफोर बीन एम्प्लॉयर. बरोबर. अनुभव खबर आसा. अनुभव आसा. आय हॅव सीन दोज अदर डेज.
So I cannot be the same boss like my. बरोबर. So I have to be a better boss. I have to take the best from all places and execute it, and that is what we did. सुंदर सुंदर. आज ऐकून कितली उमेद जाता की आमच्या मडगांवा बशिल्लो उमंग सॉफ्टवेअर्स आज ऑस्ट्रेलिया पासून युनायटेड नेशन्स पासून UKच्या देशा भितर आपले बरें कार्य करता. मंगिरीश बाब, म्हाका तुमचें एक सांगात, सुरवातीक जेन्ना तुमी उमंग सॉफ्टवेअर्स करपाचें थारायलें, सुरवातीची इन्व्हेस्टमेंट खंयच्यान आयली? दुसरी गजाल, सुरवातीचो प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट तुमकां याद जाता आसतली, मेळोवपाक कितले त्रास केले, फर्स्ट प्रोजेक्ट तुमचो कसो, आणि या पहिल्या 1-2 वर्सां भितर काम करपी तुमचे क्लायंट आसा, तुम्ही म्हणला की ऑलमोस्ट 97% रेट अजूनही त्याच क्लायंटा कडेन, म्हणजे अजूनही तुम्ही हे बरो संपर्क दवरला, रिलेशन दवरला, ते तुमकां धंदोय बी दितात. नव्या भुरग्याक जर भितर करूंक जाय जाल्यार तुमच्या कडल्यान ताणें कितें शिकूंक जाय? पळय, कशें आसता, वेन यू आर वर्किंग इन अ प्लेस एज ऑफ नाव, this internet and all this AI and everything has made the world very small. तू समज चित्ता की US, व्हडलें कितें तरी, UK, लक्षात घेवपा जाय की ही इज जस्ट अ ह्युमन बींग सिटींग ऑन द अदर सायड. कळ्ळें न्ही? आमी सदांच क्लायंटाक सुद्दां सांगतात, तूं अशें चिंतनाका की बाबा तूं खंय तरी भायल्या देशांत कोणाक काम दिता. तूं चिंत की बाबा आमी सायडींतल्याच रुमान बसल्यात आनी सायडींतल्याच रुमान बसून आमी काम करता तुजे कडेन. अशें बसून जो पळय मायंडसेटान समज तूं काम केलो न्ही, दॅट इज वॉट. पयर सुद्दां लास्ट टायम आमी गव्हर्मेंटा कडेन मेळ्ळे, आमी नवे फॉर्म केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें की बाबा आतां तरी एक व्हडली कंपनी हाड म्हणून गोंयांत. हांवें म्हणलें ती येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कळ्ळें न्ही? बिकॉज पयलीं म्हणल्यार तो एक मायंडसेट तयार करपाक जाय भुरग्यांचो. तांकां एक कळपाक जाय की आमी पयरूच उलयल्या तशें की गव्हर्मेंट जॉब सोडून तुवें तो एक प्रायवेट सेक्टरान जो पळय स्कोप आसता तुजो ग्रोथाचो इज एट अ डिफरंट लेवल ऑल टुगेदर. कळ्ळें न्ही? हो समजून घेवपाक जाय. आतां तुका सांगता हांव, देर आर पीपल वर्किंग इन IT इंडस्ट्री इन गोवा, दे आर डुईंग व्हेरी गूड. कळ्ळें न्ही? तांकां तुका सांगता हांव, दे आर पळय, इट इज व्हेरी सिंपल. आमकां गोंयकारांक शीतकडी जाय पडटा, आमकां गोंयकारांक एक शेनवार आयतार ऑफ जाय पडटा, बाबा रिलॅक्स जावपाक, हे जावपाक, जात्रा, बर्थडे सगळें चालू आसता. हे सगळें तुका मेळटा गोंयान बसून. तुका सगळो यू गेट अ गूड सॅलरी, यू हॅव अ गूड लायफस्टायल, यू हॅव अ वर्क लायफ बॅलन्स वीच हॅपन्स इन गोवा. बिकॉज यू हॅव टू अंडरस्टँड की तूं भायर वता, पयलीं म्हणल्यार तुका भाड्याचें आसता, तुका ट्रॅफीक आसता, तातूंत पोल्युशन आसता, तातूंत इतली तुका एक कडेन ट्रॅव्हल करपाक तितको 1 वर 2 वरां ट्रॅव्हल करचें पडटा. हे ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो किटकिट्यो आसता, आतां तरी इशू जाला. यू हॅव टू सी अ प्लेस लायक बँगलोर, उदकाच्यो कटकट्यो, लायटीच्यो कटकट्यो, ऑल दीस थिंग्स, दीस इज नॉट इन गोवा. We are still much better. We are doing very well, and that is what we have to understand. आता सुद्धा आम्ही भायल्यो कंपनीज जेन्ना आमचे बरोबर काम करता, तांकां कळटा की बाबा आमच्या गोंयच्या लोकांक इंग्लीश जी आसा पळय, सिंपल इंग्लीश ही लँग्वेज, ही सुद्धा इज मच बेटर देन द अदर प्लेसीस. तुम्ही खूप दिसांनी अशे कोण तरी गॅस्ट मेळ्ळे जे गोंयचे इतले बरे गजाली सांगतात, नाजाल्यार आमकां संवय जाल्या एकाडेमिक्सान रावून एक्सेट्रा. तुमचे भुरगे अशे गोंयकार अशे तांकां काम करूं नाका, तांकां शीतकडी सोडपा नाका. तुम्ही म्हणटा आपूण यूज करता गोंयचोच भुरगो, म्हणजे आमच्या गोंयच्या भुरग्यां कडेन पोटेन्शियल आसा हे तर तुम्ही मानता. 100%. दुसरी गजाल, तुम्ही आज ज्या उंचीचेर पावले, तुम्ही गोंयच्या ह्याच कल्चरांतल्यान ह्याच शिक्षण घेवन आयल्यात. तिसरी गजाल, तुमची फूल टिमूय गोंयकार. एब्सोल्युटली. म्हणजे गोंयकारा कडेन जर बरें जर सगळें आसत, गोवा सरकाराच्यो जर आज स्किम्स जर पळयल्यो स्टार्टअपा खातीर, जाल्यार इतल्यो स्किम्स आसा की तुका स्किम्स घेवन कमी पडटल्यो. पण तरी गोंय सरकार तुका दिवपाक तयार आसा. एब्सोल्युटली. आतां सुद्दां पळय, आतां सिंपल, आतां खंय आय एम देर ऑन द कमिटी म्हणून हांव तुमकां सांगता गव्हर्मेंटाच्या हाजेर. आतां खंय स्टार्टअप्सांक आनी खंयच्या IT कंपनीजांक सुद्दां द IT इंडस्ट्री ऑर द डिपार्टमेंट ऑफ IT इज गिवींग ऑपॉर्च्युनिटी टू गो फॉर दीस इंडिया इम्पॅक्ट AI इम्पॅक्ट समीट, नाजाल्यार तुगेले इंडिया सॉफ्ट म्हणून अशे कितले वेगळे हे आसा. त्या प्रत्येक हातून एक 5-5 कंपनीजांक वचपाची ऑपॉर्च्युनिटी, इन्क्लुडींग देअर ट्रॅव्हल, इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट दिता. कळ्ळें न्ही? हे जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी दिता, यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू गेट द बेस्ट फ्रॉम दीस. टेक दीस एज अ बिग थिंग ऑन द प्लॅटर. तुका सगळें रेडीमेड दिता, तूं फक्त फुडें कशें सरपाचें तें तुका कापास करपाक जाय. सगळ्या दर्शकांक गोमंतक टीव्हीच्या तुमकां सांगूंक सोदता, गोंयांतली जी स्टार्टअप पॉलिसी म्हणून जी सरकारान केल्या, नव्या उद्योगाक गती दिवपाक, नव्या उद्योगाक प्रोत्साहन दिवपाक, सगळे जाण म्हणटात की ही स्टार्टअप पॉलिसी, म्हणजे जे पॉलिसी एनालिस्ट आसा म्हज्या सकट,
वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी सरकारान दिवपाचो प्रयत्न एब्सोल्युटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. बेस्ट इन द कंट्री अशी ही पॉलिसी आसा. लोकांक बरे इन्सेंटिव्स दिता. हाचो फायदो लोकांनी कसो घेवचो होच एक व्हडलो प्रश्न. ना आतां हे प्रॉब्लम असो म्हणल्यार एक्चुली इफ यू आस्क मी खूब आतां एकल्यान समज एक कापास्तूच केली स्टार्ट करतलो म्हणून कितें तरी जाल्यार ताका सर्वायव करपाक से आमच्या टायमार तशें केन्ना नाशिल्ले कळ्ळें न्ही म्हणून इतले लोक त्या टायमार ₹1 मेळूना अजून मेरेन ₹1 घेतलोय ना इतले कापास्ता दिन हांव तुका सांगता. पुणून कशें आसा जेन्ना आमी कोणाकूय जेन्ना अशी मेळटा ऑपॉर्च्युनिटीज तेन्ना से EDCच म्हण तूं कळ्ळें EDCंतल्यान तुका इतले स्किम्यो आसा इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. IT सोडूनच दी तूं कितेंय स्टार्ट करतलो मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट करतलो आनी कितें कर कितले ऑपॉर्च्युनिटीज आसा यू आर नॉट अवेअर अबाउट दीस. बरोबर. सेकंड म्हणल्यार स्टार्टअप पॉलिसींतल्यान तुका इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसा वेरीन तुका तूं समज लोकल गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिलो ताजेर तुका सबसिडीज आसता. तुका मागीर तुवें सोलर घालो ताजेर सबसिडी आसता. तुवें समज आनी कितें केलें इंटरनेट सबसिडीज आसता. ह्यो सगल्यो तुमचे कडेन ऑलरेडी आसा. You don't have to go out of Goa, or you do not have to struggle out of the way to survive. Everything is there. You just need to take the best first step. पळय ह्याच खातीर आमी गोमंतक टी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. कित्याक हे बरे रोल मॉडेल्स गिरीश बाब सालेलकारा सारके तुमच्या समोर हाडटा. कित्याक सरकार IT पॉलिसी स्टार्टअप पॉलिसी आनी इन्सेंटिव्स लोकां फुड्यान व्हरता दारोदार सांगता स्वयंपूर्ण जायात म्हणून. कित्याक कारण तुमी नोकरे फाटल्यान धांवचे न्हय म्हणून. तुम्ही एकदम स्वयंपूर्ण जाल्यार लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक शकतले आनी हीच योग्य वेळ आसा नोकऱ्यो तयार करपाची दुसऱ्यां खातीर विश्व घडोवपाची मांगिरीश सालेलकारा भशेन. मांगिरीश बाब जर खंयच्याय तरणाट्याक IT सेक्टरान किंवा AI सेक्टरान नवी स्टार्टअप किंवा जर आयडिया आसत जाल्यार तुमी तांकां कशा भशेन मदत करूंक शकतात. पयलीं म्हणल्यार म्हणल्यार तुवें पयलीं म्हणल्यार एक कपासीतूच करपा जाय की तूं कितें तरी स्टार्ट करतलो तूं कापासीत कपासीत आसा म्हणटो. नेक्स्ट म्हणल्यार तुवें पळोवपाक जाय की बाबा तुका इन्वेस्टमेंट कितलो लागता. आतां तुका सांगता तुमचो व्हडलो प्रश्न हांवें चुकयलो सॉरी हांवें कितले कॅपिटल घाले झिरो कॅपिटल झिरोंतल्यान सगळो निर्माण केलो म्हणटात पळय ते सेम झिरो. बिकॉज म्हाका फक्त जाय आशिल्लो लॅपटॉप. बरोबर. त्या लॅपटॉपा वयल्यान हांवें सगळें गणीत स्टार्ट केलें. आतां सेम वे आतां AI जावं नाल्यार IT सेक्टरान मोस्ट ऑफ द टायम अनलेस यू आर बिल्डींग अ व्हेरी सोफिस्टिकेटेड म्हणजे मशिनरी लायता नाल्यार ताका तूं इक्विपमेंट्स घेता आनी कितें करता जाल्यार तुका कॅपिटल लागतलो. ना जाल्यार खंयच्याच IT हातून तुका कॅपिटल लागना कांयच लागना. हे समज कित्याक IT म्हणटा तो इट इज नॉलेज ड्रिवन इंडस्ट्री कळ्ळें न्ही. फक्त हांगांचेच चलता कळ्ळें न्ही. आमकां आनी खंय उखलचें पडना काय हें करचें पडना एकाच जाग्यार बसून हे आनी हे चल्ल्यार पुरो एन्ड यू विन द गेम कळ्ळें न्ही. हे समज तुका करपाचें तुका एक कापास आसा एन्ड यू हॅव युअर बेस्ट ऑफ द आयडिया टू एग्जिक्यूट. आतां सिंपल आतां कोणी स्टार्टअप म्हणटा तो म्हणटा आपल्याक म्हणटा हें करपाक जाय. आपणें म्हणटा कॉलेजीन आसतना हे हॅकथॉन जिखिल्लो आनी ते जिखिल्लो. कॉलेज वेगळी आनी लायफ वेगळें. पूण तूं जेन्ना कॉलेजींतल्यान भायर सरता तेन्ना तुका कळपा जाय ती बाबा खूब कॉम्पिटिटर आसा तुजे खूब हे आसा तातूंत तूं बाबा एक म्हणल्यार कशें आसा एकदां तुका कॉलेजीन 5 लोकांची टीम आसता 5 लोक ते बाबा सगळे जाण मार्का खातीर असतात. ताजे नंतर तूं जेन्ना भायर सरता हे तुमी 5 जाणां मेळून स्टार्ट करतले काय तूं एकलो स्टार्ट करतलो. एकलो स्टार्ट करतलो जाल्यार तुजे बरोबर तुका समज एक 5 लोक जाय काम करपाक तुजे कडेन पयशे आसा ताजे पगार घालपाक हे कळपाक जाय. यू शूड नो की बाबा तूं फाल्यां प्रॉफीट खंयच्या केन्ना भितर करतलो तुजें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट केन्ना येतलें हे सगळें तुवें येवजून हो पयलो स्टेप पयलें म्हणटा घालपाक जाय. अदरवायज यू आर ऑलवेज लुकींग फॉर अरे बाबा ना आपूण आवय बापूय उमेदीन सांगता आपल्याला चला स्टार्टअप करता कितें करता खबर ना कळ्ळें न्ही. यू आर देर आर इवन पळय थोडे जाणां आसता कशें जाणा तूं एवरीथींग इज जस्ट आमचे इंडियन मोस्टली अवर इंटेलिजन्स इज जस्ट ऑन अवर मेमरी कळ्ळें न्ही. इट इज नॉट जस्ट ऑन युअर केपेबिलिटी ऑर बाबा तुजे क्रिएटिविटी कळ्ळें न्ही. आज तुका सांगता देर आर पीपल आतां सेम म्हणटा तुका आमचे टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्रीन देर आर सो मेनी पीपल हू आर ड्रॉप आउट्स. ओके ती एक फॅशन जाल्या कळ्ळें न्ही. बाबा एक 17 वर्साचे 18 वर्साचे कॉलेजींतल्यान आयडिया आयली कितें तरी
कित्याक तो ड्रॉप आउट पयलीं म्हणल्यार तो ड्रॉप आउट जाता पण तूं ड्रॉप आउट जावपा जायना काय तो ड्रॉप आउट जाल्लो आसा कित्याक की ताका ऑलरेडी एक क्लायंटल मेळिल्लें आसता ताका एक ऑलरेडी ताका एक फंडींग मेळिल्लें आसता तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवलाचेर पाविल्लो आसता म्हणून तुवें ताणें तो थंय पाविल्लो आसता नाजाल्यार तूं समज बेश्टो स्टार्ट करता ड्रॉप आउट इज फॅशन स्टार्टअप इज फॅशन म्हणून तूं ह्या हातून तूं शेणटलो इतलें फॉर शुअर. सुंदर. आज बरी भासाभास जाली आमची एका मनशा कडल्यान जो फक्त एक इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटीचेर जाणें काम सुरू केलें ना. तेच म्हणटात पळयात ₹1 आपूण इन्व्हेस्टमेंट करच्या पयलीं फक्त लॅपटॉप आनी आपूण लॅपटॉप हें आनी हे दोनूय जर चलत जाल्यार ₹1ची इन्व्हेस्टमेंट गरज पडना. पण आज सरकार तुमकां सगळ्या पद्दतीचे इन्सेंटिव्स इन्व्हेस्टमेंट सबसिडी दिवपाक तयार आसा. फक्त तुमची तयारी जाय ती घेवपाची, तुमची तयारी जाय संदी हेरपाची, तुमची तयारी जाय काम करपाची, कापास्ताद आसपाची. तांचो शब्द कापास्ताद जर तुमचे कडेन आसत जाल्यार ते तुमी करपाक शकता. आज भासाभास आमी केली मांगिरीश बाब सालेलकरा कडेन जे प्रमोटर आशिल्ले ऑर प्रमोटर आसात उमंग सॉफ्टवेअर्स नांवाची कंपनी. उमा सालेलकार मांगिरी सालेलकार हे दोन जोडी ही एक जोडी हे दोगूय जाण घरांतली मंडळी काम करतात वर्ल्ड भितर बरें नांव कमयतात. गोंयची इकोसिस्टमान स्टार्टअप्स एस्टाब्लीश जावचे म्हणून प्रयत्न करतात. तुमच्या प्रयत्नाक गोमंतक टीव्ही भरघोस तुमकां आशिर्वाद दिता आनी त्याच बरोबर तुमचो कित्तो सगळ्या तरणाट्यांनी गिरोवचो, बाकीच्या जोडप्यांनी गिरोवचो. IT क्षेत्रांतूच न्हय तर नॉलेज इंडस्ट्रीन तुमकां स्कोप आसा हें सांगपा खातीर मांगिरीश बाब प्रयत्न करतात, झटत असतात. तांचो योग्य लाव तुम्ही घेयात, तांचे कडेन संपर्क करात. गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन सारकी संस्था तुमच्या फाटल्यान आसा, गोमंतक टीव्ही तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमकां सतत मार्गदर्शन करपाक रावतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही, पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. परत मेळुया दुसऱ्या स्वयंपूर्ण युवाक घेवन फुडल्या आठवड्यात सोमारा 7:30 वरांचेर.